सगळ्यांनी बरं दिसतो. तुका आयुष्याचं उत्पादन या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेले. अंतोनियो नुनीस देवान सुरकीचे राजभाव करूंक मागुया. तशेंच आमचो भाव रुसारियो पेरेरा संपला. देवान ताकाय सुरकीचे राजभाव करूंक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता वेलनी डिसुसा बसिलियो कोलिमा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समोरता रुसारियो आनीक फातिमा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून मोगान एकवटान सांगातान जिवंक आदार दिवंक तांचे पासत मागुया. पोसरेंबाड वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. हातूंत येता आल्मेदा, पिएदाद आल्मेदा, एस्कोलास आल्मेदा, फ्रांसीस आल्मेदा, जोविटा वेगस, साल्वादोर फेर्नांदीस, सुकोर मार्टिन्स, पावलो मार्टिन्स, सांतान वेगस, ऑल्ड्रीन वेगस. कित भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. म्हजे बहीण मानू आयज पवित्र सभा परब समोरपता भाग्यवंत मातियास धर्मदूत. आनी आयज परब समोरपता तेन्ना आमचें जण एकल्याचें जिवीत मातियासा भाशेन विस्वासीपणी देवाची आनी एकामेकाची सेवा करतले जावंक तेच पापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी दोग धरून सोकलीं बरोबर मुडया. सोर पोतबिदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यवन सुदांच अंकुबार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोतबिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, प्रिसा काकूतको, प्रिसा काकूतको, प्रिसा काकूतको, प्रिसा काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको. देवाक आमी दिनवास वाखाणुया आनी मोहिमा आमी उच्चारुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पोतबिदार देव बाबा आमी तुका वाखाणटा. आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुज्या तोय वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या एकल्या जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा देवाचे शेळे बापाच्या पुता, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं बोवडतो. आमेन. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कास्कीन ते सांग देवा मुखार दवरात.
सर्वेस्परा देवा भाग्यवंत मातियासाक तुवें धर्मदुताच्या वर्गांत भितर घेतलोय. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तुजो मोग फावो जाला म्हूण संतोसून तुज्या विचलल्यांच्या सोम्यांत आमकां घे म्हूण मागता. आमच्या सोम्यां तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे ते राजभोग चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी भावा भयणींक उलोवंक पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हटलें, भावा भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरी आदी फुडें सांगून दवरलेली पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पालून येवंक जाय आसलीं. आमच्या मोदलो एकलो जावनूय आनी आमचें मुनियारपणान ताका वांटो मेल्ला आसतनाय तरूय जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्राच्या पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं नये. ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताचो कारभार दुसरो घेवं. देखून सोमी जेजू आमचे मोदें भोंवतालो तेन्ना मुणगे जुजे स्थान दितालो तेन्ना तावन जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत जे आमचे सांगाती सगल्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूचे पुनर्जीवनपणाचो गोवाय जावंक आमी वेंचून काडूंक जाय. तांणी दोगांयची नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुजे, आड नांवान प्रमाणीक आनी मातियस, आनी तांणी अशें मागणें केलें. सोम्या, सगल्यांची काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या जाग्यार वचून जुदासान सोडलोलो तो मुनियारपणाचो वावर आनी दोन दुतांचें काम करूंक हे दोगूय भितरल्यान कोणाक तुवें वेंचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना ताणें सोडती घाल्यो आनी सोड मत्तायसाक पडली आनी ताका 11 दोन दुतांच्या जोम्यान भितर काडलो. सोरेस्पराचें उतर. देवाचें वडका. आमचो जबाब जातलो, आपल्या पोरजेच्या कुंवरां मोदें सोरेस्पोर तांकां बसयता. म्हणुया, आपल्या पोरजेच्या कुंवरां मोदें सोरेस्पोर तांकां बसयता. सोरेस्पोराच्या सेवकांनो, वाखाणी करात. सोरेस्पोराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सोरेस्पोराचें नांव ओचीत जावं. जबाब, आपल्या पोरजेच्या कुंवरां मोदें सोरेस्पोर ताका बसयता. उदेंतीन तावन ओस्तोमी पर्यंत सोरेस्पोराचें नांव ओचीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सोरेस्पोर, मोलबा वयर ताची मोहिमा. जबाब, आपल्या पोरजेच्या कुंवरां मोदें सोरेस्पोर तांकां बसयता. सोरेस्पोरा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब, आपल्या पोरजेच्या कुंवरां मोदें सोरेस्पोर तांकां बसयता. कालत्यांक तो दुल्लींतली उबारता. दुर्बलांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बरोबर तांकां जागो दिता. आपल्या पोरजेच्या कुंवरां मोदें तांकां बसयता. जबाब, आपल्या पोरजेच्या कुंवरां मोदें सोरेस्पोर तांकां बसयता. उद्गार.
विचून काडल्या तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्विसभर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. जुआ पोरमणे शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतले. म्हजी कुशळकाय तुमचे सोब्याचे खातीर आनी तुमची कुशळकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी कशें आसल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाक करचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनीक फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांव बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. सोमयाचें शुभवर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण मानू, आयज पवित्र सभा परब समोरपता भाग्यवंत मातियस धर्मदूत हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां जुदासा फाटल्यान 12 आंकडो 11 जाता आनीक तो भरून काडूंक कशे तरेन मातियासाक मागणें करून सर्ती घालून देवा लागीं मागूंक ताका विचून काडटा. हो मातियास म्हजो भयण मानू जेजू आसलो त्या टायम जेजू बरोबर आनी तशेंच शिसा वांगड्याक तो आसलो आनी थंयसर दिल्लें आसा. सोमी आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना म्हणजे जुवां स्नान दितालो तेन्ना तो जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत आसूंक जाय आसलें. आनीक मातियास आसलो, पूण म्हजो भयण मानू ताची सेवा आनी ताचो मोग ओगेपणान आनी विस्वासीपणान जालो. जो तो सेवा करतालो सायलंटली एंड फेथफुली, जो वावर आसलो वा जी सेवा दिवपाची आसली तो दितालो. आनी देखूनच म्हजो भयण मानू देवान ताका विचून काडलो 12 मदलो धर्मदूत जावं तांच्या जोम्यांत भितर काडूं. म्हजो भयण मानू आमकां कितें संदेश काय. आयज जायते भावा भयणां आपल्या कुटुंबान तशेंच पवित्र सभेन आनी समाजांत जायतो बरो वावर करतात, जायते सेवा दितात ओगेपणान आनीक विस्वासीपणी. आनीक हो वावर करता तेन्ना कोणें तांकां एप्रिसिएशन मेळना वा एक्नॉलेजमेंट जायना, पूण तरी आसतना विस्वासीपणी आनी मोगान हो वावर करतात. देव पळयता आनी देव आशिर्वाद घालता, देव देण्यांनी बोधता. दुसरी वस्त म्हजो भयण मान गरजेची ती म्हणल्यार जेन्ना हो वावर हांव करता जावं म्हज्या कुटुंबांत जावं पवित्र सभेन जावं समाजांत, डू नॉट कंपेर योर वॉट एवर यू आर डुईंग विथ अदर्स. केन्ना कंपेर करिनाका. तुजो तो वावर गोडेक ल्हान जावं, तुजी सेवा गोडेक ल्हान जावं, तुजें दिवप गोडेक ल्हान जावं, पूण तूं विस्वासीपणान दिताय आनीक सेवेच्या मोनान दिताय. दुसऱ्या बरें तूं तरी कंपेर करूंक गेलें थंयसर म्हजो भयण मानू निराशेपण भोगता. सो केन्नाय तुजो कसलोय तो ल्हान वावर जावं व्हड वावर जावं केन्ना दुसऱ्या सोबे कंपेर करिनाका. तो करता ताचो वावर व्हड ताका करूं दी, देव ताका आशिर्वादान बदतलो. आनी तिसरी वस्त म्हजो भयण मानू जेन्ना बरें करता तेन्ना देव तुका मागीर अदीक बरें करूंक आपयता वा देवाचें अदीक आपोवणें तुका येता आनी दुसरो बरो वावर करूं
केन्नाच फाटीं सरूं नाका. हेंच कितें मातियासाच्या जिवितांत घडलें. ओगेपणान विस्वासीपणी तो आपलो भाव आपली सेवा करतालो. देवान ती पळयली आनीक देवान ताका वेंचून काडलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा हांव तुमकां आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. आनी ही आज्ञा कित्याक आनी जेजू कित्याक पासत एकामेकाचो मोग करूंक आपयता तो जेजू सांगता. कित्याक म्हजी कुशलकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें सांगल्यात. सो म्हजो भयण मानू जेन्ना आमी दुसऱ्याचो मोग करता तेन्ना कुशलकाय आसता, शांती आसता, बरेपण आसता. तर एकामेकाचो जेजू भाशेन मोग करूंक आनीक हे मोगा वरवीं आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत ही शांती, कुशलकाय आनी बरेपण येवंक तेच बापाची कृपान बळ ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बेटोनेंग आमी गायन गावया. निश्कोडोंग निर्मल उडो C27 पान 30 आनी 9 C27 पेज 39. Niszkodóg írmódó, védítsél, amíg áldás. Sobie sparacja sam będzie stud podstawka, prawie amkaczej do dom. Kedum de la mucie subauran kradam kać witam. म्हज्या बाबा भयण म्हजें तुमचें बलिदान सर पुतपितार्थ्या बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वयमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा भाग्यवंत मातियासाच्या परबे दिसा तुज्या पवित्र सोबे मानान भेटयलोलीं दानां स्विकार कर आनी तांचे वरवीं तुजे कृपेचे शक्तीन आमकां बलवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या आत्म्या सभे आसूं तुमची काळज सांबारात. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळ्यान सोदताय आमी तुका खातीर वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कोणा सावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगल्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां सदांकाल सोर देवदुतांच्या दोलबारां सांगाती भक्तीपणान आनी व्हडल्या ताळ्यान आमी तुजें किर्तन गायता. Sorgari संसार बोल्या तुझ्या वैभवान होसाना उस्वर्गी
sporacie nami, eta to suwagi. Hosanna u sorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सो केल्या पवित्रपणाची सर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याचेर गो पातकांचे बॉक्सर मिरच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें बारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बाबाटाचो गुट सोम्या तुझे मरण आमी सोमरता आनी तूं परत येसू तुझे मरण जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडा सोबोची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर अशें लिवा आमचे भाग्यन बापा आनी फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलें बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या बरोबरशें उतरून गेल्लें तें सगलें आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर आनी तांचे काकुळतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंतांक वार मारी देवाची मायज सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती भाग्यवंत दोर्मदुता भाग्यवंत जुझेवास San Miguel, San Francis Xavier, San Matheus. सोर खाली तुका मानुल्यात त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनीक तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबी ताचे बरबी आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान तेवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक आमेन म्हजे पयलीं मानू जो ल्हान भाव जालो ना व्हड भाव जो आमी ओगेपणान आनी विस्वासीपणान करता देव पळयता आनी देव आमकां मजुरी फाव करता देण्यांनी भरता परचेचे जो तुका वावर आसा जी तुजी जबाबदारी आसा तो कंपेर विथ अदर्स आनी दुसऱ्यांची तोखणाय जाता दुसऱ्यांचें एप्रिशिएशन जाता हें तरी चिंतूंक गेलें जाल्यार जो बरो वावर करपाची आसा जी उमेद आसा ती दिवतली सो देखून नेवर कंपेर योर सेल्फ or your work or your talent with others. तर म्हजे बहीण मानू जे देवान आमकां देणें दिलां आनीक जो वावर आमकां सेवा करूंक आपयता तो सायलंटली आनी फेथफुली आमी करूंक पावूंक त्या जेजू शुक्र प्रार्थनांतलें बळ आनी कृपा मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणी पळू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार देवा कोणाच्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडळाच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान उतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांत ती सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमी आजीच क्रिस्त आत्म्याच्या दोन पुताक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पोशपिच्या भावाटाचेर दिसका आमच्या कोशे परमतिका शांती दी आनी तूं सिकायक वट्यान सांबाळ. तुजी येता राजभोज चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेका मोगा जीवची शांती दिया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा यो म्हाका पावना पळयात उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शोधना गायन गावया. D7 देव साता मनशाचे काण पाण 50 D7 पेज 50. देव साता मनशाचे काण लिपलोलो उड्या रुबान ताणे वाडले भुकेल्या बियोग दिले धानेल्या ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मूक विकमेन नाशिल्लो. ल्हान व्हडल्यांक दुलबोळ क्रेस्तांव सांगाती दुनिया चाका एका जेवणान बसयली सगळी मुगी देवाची ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मायमूक विकमेन नाशिल्लो ताचो मूक विकमेन नाशिल्लो.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या कुटुंबाक सदां काळ तुझ्या धेड्यांनी भर आनी भाग्यवंत मातियेसाचे विनवणेन सांता भक्ताच्या प्रकाशांत आमकां वांटो फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हजे पयलीं मानो कोमिन्याव हातीचेर घेता तेन्ना सायडीन रावंक जाय. थंयसर कोमिन्याव घेवन भाव करून वचोंक जाय. न्हय तुमी बांकार बसतात थंयसर हातीक घेवन कोमिन्याव भोंवचो न्हय. ओके समजलें. हातीक घेवन कोमिन्याव जे तुमी बांकार बसतात थंयसर वचून शेवचो न्हय. पूण जेन्ना लायनीक आयले म्हणटूच हातीक कोमिन्याव घेतलो सायडीन वचात थंयसर कोमिन्याव घेयात आनीक मागीर वचात. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या सर पोतबेदार देव बाप पोत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान परगोटात. देवाचे वळोवकार. मागणे सामगेले सामगेल महाबडव्या लढायच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवसाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतीपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुंरात देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या ओतम्याक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्या ओतम्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सळपडटात. आमेन. आयज इंतेर आसा रोजारियो पेरेरा 3:30 वाजता. ताचे पासत आमी मागुया देवान ताका सर्गीचे राजभाव करूंक आनी तशेंच ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. मिसाच्या शेवटा गायन गावया. जैतिवंत आमचो देव. यू 30 आनी 3 पान 248. यू 33 पेज 248. Baba murido yeya Chabaski boka sogli moro morutu valio predator Krista soy diota hamso di